घेवपाचें मार 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 थांब मार थांब थांब बघल्यात न्हू आमच्या जाणट्यांनी पयलींचे जाणटे पूण तरी सुद्धा असले खेळ आज आमकां बघूंक मेळना ना अशी आमची लोककला अशी आमची संस्कृती आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरल्या ताल ताल लोकसंस्कृती आमच्या बोड्ड्या न्हू सातेरी देवीचो कळस हालींच जालो आणि त्याच बरोबर तरंगांचो उत्सव जालो ताबले घाला हो उत्सव कसो करतात न्हू तो आता आम्ही बघूया हे ताबला खेळटाना हो उत्सव बघूया बोड्ड्या दिवसले हालीं सातेरी देवीची पालखी आणि तरंगांचो उत्सव मोठे हौशेन जालो त्या निमतान कळस आणि तरंगांचा सगळ्या भक्तांनी मोठे उमेदीन भक्तिभावान दर्शन घेतला त्या निमतान भजन जाता तसाच रांगोळी घालतात त्याचबरोबर तरंगांचो भक्त आशीर्वाद घेतात तरंगांचो आशीर्वाद मेळप म्हणजे भक्त मोठा भाग्यच समजतात हे त्यांच्या पालखी तसाच तरंगांच्या उत्सवाक खास पारंपरिक उपार जाता उपार म्हणजेच देवाचो महाप्रसाद श्रीमंत सप्पे मध्यमा जापे घे माझे माते आय आकाश करतो आकाश धर्म करतो मी आजच्या नित्याचे गणी माझे माते बोड्ड्यासून आमच्या उदय परबान तरंगांचो आमकां आशीर्वाद दिलो ताबलांनी खेळताना खूप मजा येता हो जाणट्यांचो हे एकदम ताबलांचो खेळ न्हू सगळ्यांनी खेळपाचो खरं आमच्या जाणट्यांक मानपाचे आमची कला आणि संस्कृती न्हू जाणट्यांनी राखून दवरल्या न्हू ती आमची बघपा सारखी हालीं साखळे त्रिपुरारी पुनवाव जाली आणि या त्रिपुरारी पुनवेक त्रिपुरासुराचो वध केलो तसाच सोरंगो सोडलो हो सोरंगो बंगल्यार न्हू तुम्ही अजाप जातात रॉकेट काय असं दिसांक लागता उडे ताबला हो सोरंगो खंय दोड्या मार्गार एकटो करता खूपच सुंदर सोरंगोचो सामको मळबांत पेटत वयता दर वर्सा प्रमाण त्रिपुरारी पुनवे दिसा साखळे वाळवंटी न्हंयत
त्रिपुरारी पुनाव जाली। ही त्रिपुरारी पुनाव थोल्ली न्हंय म्हणजेच वाळवंटी न्हंयत होडयो, सरगो आणि त्रिपुरासूर ह्या नाटकाचो भाग लायतात आणि ही पुनाव साजरी करतात। ह्या कार्यक्रमाक आमचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि हेर सोयरे आसलाले। वाळवंटी न्हंयत जावपी ही त्रिपुरारी पुनाव बघूच्या खातीर हजारांनी लोक येतात। ह्या वेळार पांडुरंगाचा देऊळ सामक्या वेगवेगळ्या लायटींनी सामक्या चकचकीत करतात। त्या निमतान दशावतारी त्रिपुरासुराचो भाग लायल्ला नाटक जाता। हे पुनियेचा खास आकर्षण म्हणजे थोल्ले न्हंयतल्या बोटींची स्पर्धा आणि त्याच्यापेक्षा दोळे दिपकावपी सोरंगो। हो सोरंगो बघताना खराच अजाप जावंक जाता। देवा भावाचा साखळेसून आमच्या उदय परबान साखळे पांडुरंगाच्या देवळाक येडो घालून जावपी थोल्ले न्हंयत म्हणजेच वाळवंटीत जावपी त्रिपुरारी पुनियेच्या बोटींचा आणि सरग्यांचा दर्शन घडयला। कितले जाता कितले जाय ताल 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 मी तुमका सांगला तुम्ही जर फातोड्या चंद्रवाडो हांगासर येशात जाल्यार हो ताबलांचो खेळ तुमका पळोवंक मेळटलो। असे आमचे सगळे गांवभाव हांगासर उमेदीन जाणट्यांचो खेळ राखून दवरला त्यांच्यानी जतनाय करून दवरल्या। असो हो ताबलांचो खेळ। आता तुम्ही कोणाक भुरग्यांक विचारशात कसलो खेळ आवडटा क्रिकेट म्हणटात, पण हांगासले न्हू हे सगळे आमचे गांवभाव ताबलांचो खेळ उरचो त्याची जतनाय जावची। तो सबंद खेळ जो आसा हो गोंयांत न्हू तो गोंया भायर पावचो म्हणून सामके कष्ट घेतात आणि सगळे जाण खेळटात। हो ताबलांचो खेळ आम्ही कसो खेळटात आयज तो आमच्या मानाचेर बघूया आणि हो ताबलांचो खेळ सबंद जगभर पावोया। ताबलांचो हो पारंपरिक खेळ मडगांव फातोड्ड्या चंद्रवाड्यावयल्या आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरला। हो ताबलांचो खेळ कालचो आणि आयचो न्हू तर फाटली सुमार 100 वर्सांपेक्षा सुद्धा चड वर्सां जाली हे जाणटे हो खेळ खेळत असत। हे चंद्रवाड्यावयले लोक हो खेळ सांबाळून असत। हो खेळ जतनाय जावचो म्हणून हांगासरल्या सगळ्या भावांनी ह्या खेळाची स्पर्धा दवरलेली। सुमार 100 खेळगड्यांनी या स्पर्धेक वाटो घेतलालो। हो खेळ खेळाचं साहित्य म्हणजे 4 ताबलां, 1 आरी, 24 घुलियो न जाल्यार शिपयो चलतात। 2, 4 आणि 6 लोक ह्या ताबलांच्या खेळात वाटो घेवंक शकतात। 1 आरती आणि 3 परत्यो पडल्यो जाल्यार ताबलो जाता। हे ताबलो जाल्या शिवाय खेळगड्याक घुल चलोवंक मेळना।
ताबलो जवाब म्हणजे कुरुबावलो जिंकल्यासारखोच. हो टुर्नामेंट रुजारियो सिल्वेरान दवरलो. चारय ताबलां परती पडली जाल्यार 8 घरां घुलयो चलोवंक मेळटात आनी चारय ताबलां आरती पडली जाल्यार 12 घरां घुलयो चलोवंक मेळटात. असो वरांची वरां जाग्यार खेळून दवरपी आमचो पारंपारीक खेळ जतन जावचो म्हणून चंद्रवाड्यावयले लोक खूब यत्न घेत आसत. मारियन सिल्वा आणि मडगावचे नगरसेवक जोसेफ सिल्वान ह्या ताबलांचो खेळ फामाद करपाचो ध्यास घेतला. आमचो पुर्वजां खेळटो एसटी लोकांचो. आमी ल्हान आसतना जावं 20 वर्सां 25 वर्सां फाटीं आमी खेळटाले. पूण आतां हो भुरग्यां पळोवंक मेळना ना. पूण हो आमच्या गांव भावांनी रुजार सिल्वा हो पयलीच फावटी हो खेळ हिंग उगडून जायत लोकां जावं भुरग्यां पासून उमेद येयली आनी जायत आमकां खुशालकाय भोगली. आनी हे टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक आमचे गांवचो भाव जोसेफ सिल्वा आनी तेच पयलीं आमचो विजय सरदेसाय ताणें आमकां जायत आदार दिला. आनी तेका लागून हो आमचो ताबला खेळ आयज फायनली खेळ सुरू जावपा आसा थोड्याच वेळान. कसो खेळटा ताबला खेळ म्हळ्यार कसो खेळप कितें? ताबला खेळ म्हळ्यार दोन भाग दोन आसताय. एक सायडी मुगे मनीस हांव आनी पार्टनर आनी दुसरे ऑपोजीट आसताय. आनी तेन्ना खेळ एक लावपी आसता गुल लावपी आसता आनी दुसरो आसता तो खेळपी आसता. आनी दोनी वाटेन तशें आसता. एक पाट हांवें ताबलो मारीन तितून ताबलो पडटा 8 पडटाय 12 पडटाय 2 पडटा ते 3 पडटाय. पयलीं तूं खेळटा जाल्यार तूं ताबलो पयलीं येवपा जावो आनी ती मागीर खेळ सुरू करपा जाता. तुजे खेळ चलता. दुसरे प्लेयर ताबलेले ना दुसरे रावंड तेन्ना ताबलो येवपा जावो. आनी तेन्ना एक गोल 12 गोल आसताय. एकल्याक 12 एक सायडी दुसऱ्या सायडीन 12 ते 12 गोल लास्ट कोणाक गोल लास्ट गोलीक खाता जावं ते एकल्याक गोल सगळी काबार करता तेन्ना तो एक हार जिखता. आमी गोंयांत तरी पयलां हो खेळ आमचो आदल्यांचो खेळ जो म्हणटात जो आमचो आदलो पुर्वज लोक आमचे एसटी कम्युनिटीचे हो खेळ ताबलांचो. सो आतां पळोवपाक गेल्यार हो ताबलांचो खेळ सद्याक काबार जाल्लो कडेन आसा. आतां तेका लागून आमी फाटीं जॉली बॉयज ऑफ चंद्रवाडो आमी एक ऑर्गनायज केल्लो ताबलांचो खेळ. सो हे ताबलांच्या खेळान आमकां भरपूर रिस्पॉन्स आमकां येयला आनी आमी आमचो आदल्यांचो पुर्वजांचो खेळ आमी प्रमोट करपाक सोदताय. हो खेळ जो दिश्टी पडना तो आतांच्या जनरेशनाक तो आमी दाखोवपाक सोदता की हो ताबल्यांचो आमचो आदल्यांचो खेळ आजुनूय आमी जिवार दवरतात. आतांच्या जनरेशनाक हो आमी दाखोवपाक सोदताय. आमचे समीर भटान आणि सुशांत पळन ताबलांचो खेळ संवसारांत पावयलो. भावानो आमी आमचो पारंपारीक खेळ जो आसा तेजी जतनाय करुया आनी आमचा दायज संवसारभर पावोवया. भावानो बगल्यात न्हू हो ताबलांचो खेळ. हो खेळ फातोड्ड्या चंद्रवाडो हांगा खेळटत आनी हो खेळ आतां संबंद संवसारभर पावतालो. ताबलांचो खेळ आज तुम्ही बघल्यात दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आणि मानावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी सांगा आमकां इसरां आगत त्या खातीर वाचार ताबला सुरू करूया न्हू. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मदत करात. आता परत फुडल्या शुक्रारा सगळ्यांक गोपीनाथ गावसाचो ताबला.